नमस्कार येवकार वाटून आहेत सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाईन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. कोविड काडटा तकली वयर भारतात 4 महिने उपरांत दिसाक हजारावयर केशी एक्टिव्ह 6,000चेर गोंयांत एक्टिव्ह तेकल्या 100 महाराष्ट्र कर्नाटकांत कोविडाचो नेट. गोंयांत कोविडाच्यो नव्यो केशी मेळटात त्यो ओमिक्रॉनूच आसतल्यो. कोविडा खातीर न्ही बाकीच्या व्हायरसांक लागूनय मास्क घालात. तज्ञ समितीचो वांगडी दोतोर साळकाराचो उलो. वास्को वरुणापुरी शांतीनगर रस्त्यार मोटारीचो मोटारसायकलीक धक्को. मोटारसायकलीर फाटल्यान बशिल्ली बायल सोंपली. घोव आनी पूत जखमी. उत्तर गोंयांत लोकसभेक 1.5 लाखांवयर लीड काडूंक बीजेपीची मोर्चे बांदणी. टार्गेट विधानसभा मतदारसंघांनी आजी माजी आमदारांक वांटून सांतांद्रे मोहिमेचेर सिद्धार्थ. टार्गेट 4,000 लीड. 27 मार्चा आदी अटल सेतूचे निमाणे मास्टिक आनी डांबरीकरण तडीक. 10 दीस सेतू बंद. ट्रॅफिक जॅम उणो करूंक शक्य तितलो उक्तो दवरूंक यत्न. भारत जोडो यात्रे वेळार श्रीनगरांतले जाहीर सभेंतले बलात्कार पीडित बायलां विशींचे भाशण. राहुल गांधीच्या आंगार. दिल्ली पुलीस ताच्या घरा त्या बायलांची नांवां दी म्हूण राहुलाक नोटीशी. प्रायव्हेट फॉरेस्टाच्या केशींत क्रेडायक प्रतिवादी करूंक एनजीटीची मान्यता. क्रेडाय म्हणटा सगळी प्रक्रिया व्यवस्थीत तरी एनजीओचो फक्त विरोधाक विरोध. आतां बाजू मांडपाक क्रेडायक संद. पोन्ने गोंयच्या वादग्रस्त बंगल्याचो इशू घेवन गोंयचे एक्टिव्हिस्ट राजकीय फुडारी दिल्ली जंतर मंतरार धरण्यार लक्ष घालचें म्हणून प्रधानमंत्री राष्ट्रपती संस्कृती मंत्र्याक निवेदन. गोंयांत ट्युरिझमाच्या नजरेन नवे सुवाती जातात तयार. बेताळ भाटीचोय आतां तातूंत आस्पाव. बेताळ भाटी तळ्याचो पुनरुद्धार करून वॉटर स्पोर्ट्स सुरू. पेनल्टी शूटआउटाचेर बंगळुरू एफसीक हारोवन एटीके मोहन बागान चॅम्पियन. टिमीचे जैतांत 2 गोंयकारांचोय वांटो. लिस्टन आनी ग्लेन दोगूय खोशी. कोविड परत तकली वयर काडटा. भारतांत 4 म्हयन्या उपरांत दिसाक परत हजारावयर कोविड केशी. नवे 1,071 दुयेंती. एक्टिव्ह केशी 6,000 तेकल्यो. गोंयांतय दिसपट्ट्यो केशी वाडटात. 1500 फाटीं दिसाक 2 ते 3 मेळटाल्यो आतां 20 वयर. एक्टिव्ह 100 तेकल्यो. शेजारी महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत वाडटात. केंद्राची 6 राज्यांक शिटकावणी. तातूंत कर्नाटकांत वेंचणुकेचो भार. वर्दळ गोंयांत. खासा रिपोर्ट. भारतात दिसाक परत हजारावयर कोविड केशी. नवे 1,071 दुयेंती. एक्टिव्ह केशी 6,000 तेकल्यो. सध्या 5,915 एक्टिव्ह. 129 दिसा उपरांत केशी परत हजारावयर पावल्यात. कोविड केशी वाडटात म्हूण महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश सरकाराक उपाय करात म्हूण आरोग्य मंत्रालयाची शिटकावणी. तातूंत कर्नाटकांत वेंचणुकेच्या प्रचाराक नेट धरला. कोविड शिश्टाचार म्हणटा तो प्रकारूच ना. गोंयच्या फुडाऱ्यांची गोंय कर्नाटक यो वच सुरू. 1500 फाटी गोंयांत दिसाक 2-3 केशी मेळटाल्यो. एक दीस एकूय केस मेळनाशिल्ली. मात फाटल्या 7 दिसांत केशींनी चडटी धरल्या. दिसाक 20 वयर केशी. एक्टिव्ह केशी 13 पट वाडल्यो. 7-8 वेल्यान 100 तेकल्यो. आतां गोंयचो हो फाटल्या 7 दिसांचो डाटा पळयात. 12 मार्चाक एकूय केस नाशिल्ली. 24 एक्टिव्ह केशी आशिल्ल्यो. 13 मार्चाक एकदम 11 केशी मेळ्ळ्यो. 32 एक्टिव्ह केशी. 14 मार्चाक 8 केशी मेळ्ळ्यो. 40 एक्टिव्ह केशी.
15 मार्चाक परत 11 केशी मेळ्यो, ॲक्टिव्ह केशी 48 जाल्यो. 16 मार्चाकूय 11 केशी मेळ्यो, ॲक्टिव्ह केशी 57 जाल्यो. 17 मार्चाक एकदम 19 केशी मेळ्यो, ॲक्टिव्ह केशी 68 जाल्यो. 18 मार्चाक 22 केशी मेळ्यो, ॲक्टिव्ह केशी 85. आयतारच्यो केशी धरून ॲक्टिव्ह केशी 100राक तेकल्यो. कोविड केशी वाडटा, मात कोविड वाशिनांचो नेट थंडावला. आरोग्य मंत्रालयाच्या डाटा प्रमाण फाटल्या 24 वरांत फकत 524 वाशिनां दिल्यात. गोंयांत तर कोविड वाशिनीकरण आनी कोविड प्रोटोकॉल बंद पडिल्ल्यात जमा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत कोविडाच्यो नव्यो केशी मेळटात त्यो ओमिक्रॉनूच आसतल्यो. एक्सपर्ट कमिटीचो वांगडी दोतोर शेखर साळकार खासा प्रुडंटा कडेन उलयलो. नवे दुयेंती मेळटात, तातूंत हॉस्पिटलांनी एडमीट कोण ना, सगळेच घरा रावतात. H3N2 इन्फ्लुएन्झा केशी मेळूं ना. थोड्यांची सॅम्पलां पुण्यांत धाडल्यांत. थंडी 20-20 दीस खंय वचना. कोविडा खातीर न्ही, बाकीच्या वायरसां खातीरूय मास्क घालचो म्हणून दोतोर साळकाराचो उलो. पण ऑल दीस पीपल आर इन हाऊस, म्हणजे ते हॉस्पिटलान एडमीट ना, म्हणजे दे आर नॉट अ सिवियर टायप ऑफ. सो मोस्ट लायकली दॅट ते ओमायक्रॉनूच आसतले, कित्याक अदरवायज ते कितें तांकां प्रॉब्लेम जावन समबडी वूड हॅव बीन हॉस्पिटलायज्ड बाय नाव, बट नॉट अ सिंगल इन द हॉस्पिटल. But there are many other viruses which are like H3N2 आणि इन्फ्लुएन्झा A व्हायरस. आम्ही 1-2-3 हाली टेस्ट केले, इन्फ्लुएन्झा A पॉझिटिव्ह आयल्यो. H3N2 आमच्याकडे हांगा अजून ना, सो इट इज गॉन टू पुना, सो वील हॅव टू वेट फॉर द रिपोर्ट्स टू कम. पण ह्यो सुद्धा व्हायरसीस आर, दे आर ऑल्सो गिविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लेम टू द पीपल. जांकां रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स आसा किंवा तांकां थंडी येता, ती 15-20 दीस थंडीत वचना. पयलीं आमी 3-4 दिसांनी म्हणटाले की थंडी वतली म्हणून, पण आतां ते वचना. सो पीपल आर सफरिंग क्वायट अ लॉट. And a lot of admissions are coming for influenza, which is other than this COVID virus. So time has come for people to take action. म्हणजे तांणी आपापले स्वताची काळजी घेवपाची गरज आसा. सगळें गव्हर्मेंट करतलो, गव्हर्मेंट तुमकां सांगतलो मास्क घाल म्हणून हाका रावपाची कांय गरज ना. जांकां प्रॉब्लेमां आसा, जांकां किडनी प्रॉब्लेम आहा, कॅन्सराचे आसा किंवा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स आहा, COPD, अस्थमा, ब्रॉन्कायटीस, असली कितें जर प्रॉब्लेमां आसा जाल्यार त्यांनी स्वता मास्क घालपाक जाय. And they should not go in the places where there is a चड गर्दी आणि चड प्रॉब्लेम आहा, थंय वचपाची कांय गरज ना. सामकी फॅमिलीची कितें फंक्शनां आसात जाल्यार दे कॅन अवॉयड मास्क. पण अदरवायज मास्क इज इम्पॉर्टंट टू प्रिव्हेंट नॉट ओनली फ्रॉम कोविड बट ऑल्सो फ्रॉम बाकीच्या व्हायरसीस. लोकसभेक उत्तर गोंयच्या सिटाक 1,70,000 मतांची लीड दिवंक बीजेपीन सगळ्या मतदारसंघांनी मोर्चे बांदणी सुरू केल्या. सांतांद्रे मतदारसंघाची जबाबदारी पार्टीन सिद्धार्थ कुंकळकाराक दिल्या. सिद्धार्थान सांतांद्रेचे 37 बूथ आदले आनी नवे कार्यकर्त्यांक घेवन बांदून काडल्यात. सांतांद्रे मतदारसंघाचे फुडारपण करपाची तयारी आसा काय विचारल्यार सद्या खंय टार्गेट लोकसभेचें. तुमचे फेसबूक पेज फॉलो करताले, म्हणजे फेसबूक पेज तुमचे सांतांद्रे खूप काम चालू आहा ते दिसता. कितें एक्चुअली प्लॅन आहा, कित्याक तुमची सांतांद्र हिस्ट्री आहा, तुमचे फादर MLA असले, तर तुमचे कितें प्लॅनिंग आहा थंय? ना म्हजें कांयच प्लॅनिंग ना. ह्या फावटी येणारें इलेक्शन हे लोकसभेचें आसा 2024चें, आनी म्हणून म्हाका फुडल्या वर्साची जबाबदारी ही सांतांद्रे मतदारसंघाक दिल्या. बूथ सशक्तीकरण अभियान हे आमकां पक्षान घे म्हण सांगिल्लें, होळी पर्यंत आमकां कंप्लीट कर म्हण सांगिल्लें, की आमी सगळे कार्यकर्त्यांक जमोवन म्हणजे सांतांद्रेचे जे जुने आशिल्ले नवे आमकां जॉयन जाल्या, हे आमकां एक सगळ्यांक एकठांय घेवन आमी सांतांद्रेचे 37 बूथ आमी बांदून काडल्या. बीजेपी फाटल्या लोकसभा वेंचणुकेत नंबर 2चेर आशिल्ल्या देशभरातल्या 160 लोकसभा मतदारसंघ सध्या बीजेपीच्या प्रायोरिटी लिस्टार. तातूंत दक्षिण गोंयचो आस्पाव आसा. उत्तर गोंय बीजेपीचो गड जालो तरी बीजेपी रिस्क घेवंक सोदिना. ताका लागून लिडाचे टार्गेट थारायला. उत्तरेत बीजेपीचे 1,70,000ची लीड काडपाचे टार्गेट. हे टार्गेट विधानसभेच्या मतदारसंघांनी आजी माजी आमदारांक वाटून घाला. सिद्धार्थाक सांतांद्रे लोकसभेक 3,500-4 हजारांची लीड काडपाचे टार्गेट. उमेदवार खंय कोणूय आसूं. आणि मोदी सरकाराक परत हाडपाक उत्तर गोंयचो जो सीट आसा आमचो, त्या सिटाक गेल्या फावटी 1,10,000चे मताधिक्यान आमी आयिल्ले. ह्या फावटी आमचे टार्गेट 1.7 lakhs आमी दवरला. 1.7 lakhs करपाक जाय जाल्यार प्रत्येक मतदारसंघान 2,000-3,000 मतां मायज दिवची पडटली. सो ताका लागून ही बांदणी चल्ल्या, ताका लागून ही आंखणी चल्ल्या. पूण म्हाका दिसता येणाऱ्या इलेक्शनाक आमकां ही 74 मतां भरून
जवळ जवळ आनीक 3-3.5 4,000ची लीड आमकां हाडपाक जाय. आमकां जो लोकसभेचो कॅन्डिडेट आसतलो आनी माननीय पंतप्रधान मोदी सरकार हे परत एकदां घडोवपाक हे आमी सांतांद्री आमी परत एकदां बांदून काडटा. सांतांद्रेचे फुडारपण करपाची तयारी आसा काय विचारल्यार सिद्धार्थ ना म्हणिना. सध्या खंय टार्गेट लोकसभेचे, विधानसभेक अजून वेळ आसा. कॉन्स्टिट्युएन्सीन पक्ष बांदता आसतना फुडें जर थंय लीड करपाची जर जबाबदारी दिली जाल्यार तुमची तयारी आसतली? म्हजी जबाबदारी ही फक्त 2024चे लोकसभा इलेक्शन पुरती आसा. मुद्दाम तुमचेर जबाबदारी दिल्या म्हणून ना, पक्षान म्हापशा दिल्ली, म्हापशात पूर्ण करून दाखयली. ताज्या पयलीं म्हजे कडेन वेगळ्या मतदारसंघाची आशिल्ली जबाबदारी ताज्या पयल्या इलेक्शनाक. सो म्हाका दिसता पक्ष जी जबाबदारी टायम टू टायम दिता ते आमी पार पडीत आसा. पक्षान लीड करपाची जबाबदारी दिल्यार तुमी घेतले? तो खूब फुडलो विचार आसा. पूण आतां आमकां लोकसभेक मोदी सरकार खणगणीत मताधिक्यान हाडपाक जाय. आनी तुमी लीड दितले सांतांद्रेच्या? डेफिनेटली पूर्ण कॉन्फिडन्स आसा. एक गणगणीत लीड ही आमकां सांतांद्रे मतदारसंघांतल्यान मेळटली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी साहिल मांद्रेकार. अटल सेतूवेले निमाणे मास्टीक आनी डांबरीकरण करूंक 10 दीस सेतूवेली येरादारी बंद दवरपाची ऑर्द कलेक्टरान काडल्या. मात पूल शक्य तितलो उक्तो दवरून पाट्यार आनी पर्वरे वाठारांतलो ट्रॅफिक जॅम उणो करपाचो यत्न. इतले मजगती सेतूवेल्यान पणजे देवपाचो आम 2 दिसांत उक्तो जाता. 27 मार्चा सावन विधानसभा अधिवेशन. ते आदी काम तडीक लावन पूल उक्तो. अटल सेतूचेर जे खड्डे पडटाले ताका उपाय म्हणून मास्टीक लेयर घालून तेजेर वयर डांबरीकरण करप हें काम चालू केल्लें. ते वयर सरपा अटल सेतू वयर सरपाचें जे आम जातलें तेजे वयलें काम कंप्लीट जालें. मेन ब्रीज आहा पळय न्हू तेजे वयलें काम ते घेवपाचें आनी त्या खातीर मशिनरी हालोवपाक आनी ते बरे तरेन लेवलिंग करपाक पुराय ब्रीज बंद करचो पडटलो. तशी ऑर्डरू जिल्लो अधिकाऱ्यान काडल्या की 17 मार्च ते 27 मार्च मेरेन हो पुराय अटल सेतू येरादारी खातीर बंद दवरपाचो. तशी जरी ऑर्डर आसली तरी ते फ्लेक्झिबल आसतले. जेन्ना चान्स पडटलो तेन्ना येरादारीक सुरवात करतले. जेन्ना एमर्जन्सी आसतली तेन्ना हांगचो ब्रीज ओपन करतले एमर्जन्सी टायमाक. जेन्ना सामकी गरज आसतली कंप्लीट ब्रीज बंद करपाक तेन्नाच तो बंद करून ते काम चालू दवरतले. पण फुडल्या 10 दिसां भितर हें काम करपाक सांगलां. अटल सेतू येरादारीक ओपन जावन सुमार 4 वर्सां जालीं पण हो पूल कंप्लीट पुलाचें काम कंप्लीट जावन नासलें. कारण तेजो जो पणजेन देवपी आम आहा जो तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता तो ओपन करूं नासलो. आतां जेन्ना कलेक्टरान ऑर्डर काडल्या वयले जेन्ना डांबरीकरणाचें काम चालू आहा तेन्ना ब्रीज बंद दवरचो पडटलो. त्या टायमार तेंच्यांनी हो आम रेडी केला आनी त्या फोंड्या मडगांव वटेच्यान जे ट्राफीक येतले तेका हांगासर पणजेन देवपाक मेळटलें. फुडें पणजे वटेन वचपाक वा म्हापशे वटेन वचपाक तेंकां हांगासरल्यान अरेंजमेंट जातलो. तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता मास्टीक लेयर जे घालतले म्हणटाले ते लेयर घालप चालू आहा. तेजे वयल्यान मागीर दामर येतले बिटुमीन येतले आनी काम कंप्लीट जातलें. आतां हो जेन्ना ब्रीज बंद आसतलो म्हणटा मदीं मदीं चालू करतले म्हणटा मदीं कंप्लीट बंद आसतलो. त्या टायमार आमकां इन्फॉर्मेशन जी मेळ्ळा हितून तुमी पळोवपाक शकता फोंडेच्यान सगळ्यान पयलीं तेज्यानी फोंडेच्यान जो वयर चडपाचो आम आसलो तो बंद केल्लो. तो ते चालू करता ओपन करता आनी पर्वरेच्यान पणजे वटेन जी लेन येताली ती बंद आसतली. इतले मजगती तेंचे ते वटेचे मेर्शे वटेच्यान वयर चडटालो तेजें काम जायत येयलां. आनी थंयच्यान ज्यो गाडयो चडटल्यो ते ट्राफीक जाम सकयल पणजे बस स्टँडा वटेन ते 2 ब्रिजांचेर जावचे न्हू म्हणून ते हेजे बस स्टँडाच्या सर्कला कडेन जे ट्राफीक जाम जावचे न्हू म्हणून तेंच्यांनी तो पणजे जो देंवता तो आम आहा तो चालू करपाचो डिसिजन घेतला. आनी सो फोंडे वटेच्यान मडगांव वटेच्यान गाडयो ज्यो वयर चडटल्यो त्यो थोड्यो तांकां देंवपाक मेळटलें पणजे वटेन. पणजेच्यान मागीर ते 2 ब्रिजां वयल्यान तांकां वचपाक मेळटलें. 27 तारखेच्यान एसेंब्ली स्टार्ट जाता. कलेक्टराच्या ऑर्डरीन अशें एसेंब्ली स्टार्ट जाल्या कारणान VVIP जे ट्रॅवल करतले तांकां प्रॉब्लेम जावं जायना आनी हो ब्रीज येरादारीक तो पर्यंत ओपन करपाक जाय तशें तांकां काम कंप्लीट करपाक सांगलां. व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. भारत जोडो यात्रे वेळार श्रीनगरांत जाहीर सभेंतले 2 बलात्कार पीडित बायलां विशींचें भाशण काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीच्या आंगलट. 50 दिसां उपरांत दिल्ली पुलीस राहुल गांधीच्या घरा पावले. त्या बायलांक न्याय मेळटलो जाल्यार तांची नांवां दी म्हणून राहुल गांधीची चवकशी. हे आदी त्या बायलांची नांवां डिस्क्लोज करूंक राहुलाक पुलिसांच्यो 2 नोटीशी केल्यात. भारत जोडो यात्रे वेळार जम्मू काश्मीरात श्रीनगरात जाहीर सभेत काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीचे हे भाषण आता पुलिसांक पत्र केला. या सभेच्या 50 दिसा उपरांत दिल्लीचे पुलीस राहुल गांधीच्या घरा पावले. त्यो बायलो कोण ते नाव दी म्हूण पुलीस राहुलाक म्हणटा.
पुलीस अधिकारी राहुला बरोबर 20 मिनिटां आशिल्ले। ह्या भाशणा संदर्भात ताका आनी एक नोटीस दिली आनी गेले। 16 तारखेक खंय पयली नोटीस दिल्ली। जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूं। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। प्रायव्हेट फॉरेस्टाचे केशींत रियल इस्टेट वाल्यांची संघटना क्रेडायक प्रतिवादी करूंक एनजीटीची मान्यता। क्रेडायचो गोंय फांटो 37वेत। कितलेशेच कमिटींनी रिपोर्ट दिलो तरी याचिकादार एनजीओची हरकत। इतलो तेंप रियल इस्टेट संघटनेक बाजू मांडपाक मेळनाशिल्ली। क्रेडाय म्हणटा सगळी प्रक्रिया व्यवस्थीत केली तरी एनजीओचो फक्त विरोधाक विरोध। हो प्रायव्हेट फॉरेस्टाचो जो इशू आसा न्ही तो गेली 20-22 वर्सां पासून चल्ला। गोवा फावंडेशनान उच्च न्यायालयान आनी एनजीटीन याचिका दाखल केल्ल्यो। सरकाराक सांगिल्लें की थोड्यो कमिटी नियोजीत करच्यो आनी त्या प्रमाणे सरकारान खुबश्यो कमिटी म्हणजे सावंत कारापरकर कमिटी म्हणा किंवा दीपशिका शर्मा म्हणा किंवा थॉमस आरावजो म्हणा किंवा एन्थोनी डिसोजा म्हणा अश्यो कमिटीज करून एक सगळी प्रक्रिया रेडी करून हायकोर्टाक दाखयल्ली, सुप्रीम कोर्टाक दाखयल्ली आनी ती एक्सेप्टूय जाल्ली। आता हे सगळे जाल्या नंतर आता गोवा फावंडेशनाक त्यो कमिटीचे रिपोर्ट आनी हे मान्य ना म्हणून तांणी परत ही केल्ली, परत्यो ह्यो सगळ्यो अपील केल्ल्यो। हाजो अर्थ हातून फायदो कांयच जावचो ना, उलट गोव्याच्या आर्थीक परिस्थितीक खूब मारहाणी आनी आमच्या डेव्हलपर मेंबरांकूय खूब नुकसाण जावपाची शक्यता आशिल्ली। म्हणून क्रेडायन हे अपील फायल केल्ले की आमकांय बी इंटरविनींग एप्लिकंट म्हणून घेवचे आनी हो आमचो अर्ज आज ह्या एनजीटीन एक्सेप्ट केला। आता प्रत्येक फावटी जेन्ना गोवा फावंडेशन कितें म्हणटलें तेन्ना आमचो एडवोकेट थंय उबो रावन ताजो विरोध किंवा ताजे हे एक्सेप्ट करपाचें काय ना ते म्हणजे आमची बी सुनावणी ह्या वेळार जातली। इतलो वेळ पर्यंत क्रेडाय पार्टी नाशिल्ली आनी वन सायडेड जातालें सगळें। सो हाजो अर्थ असो आसा की सरकारान जी प्रक्रिया केल्या ती एकदम बरोबर केल्ली आसा। सगळें जावन सुद्दां हे लोक परते आतां येरे म्हाजे मागले करता म्हणटकूच खूब नुकसाण जातलें आमकांच म्हणून न्ही, सरकाराच्या आर्थीक इवन इकॉनॉमीक ग्रोथा खातीर हो इशू आसा। सो त्या दृश्टीन ही एकदम बरी गजाल जाल्ली आसा की आमकां इंटरविनींग एप्लिकेशन केल्लें आनी हेजे फुडें प्रत्येक फावटी जेन्ना केस हियरिंगाक येतली तेन्ना आमकांय बी कितें तरी आमची बाजू मांडपाची संदी मेळटली। पोन्ने गोंयच्या वादग्रस्त बंगल्याचो इशू घेवन गोंयचे एक्टिविस्ट राजकीय फुडारी दिल्ली जंतर मंतरार धरण्यार पावले। गोंय सरकार बंगलो वडोवंक पळयना, लक्ष घालचें म्हूण प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, संस्कृती मंत्र्याक निवेदन धाडलां। 2 वर्सां जालीं ह्या बंगल्याचेर कारवाय जावची म्हूण बोवाळ चल्ला, मात कोणूच खंय काना मनार घेना। आमी हो प्रोटेस्ट 2 वर्सां पयलीं गोंयांत चालू केल्ले। गोंयचो सरकार आमचो आयकना म्हणून आमी दिल्ली पावचे पडले, दिल्ली सेंट्रल गव्हर्मेंटाक फुडें पावचो पडलो। सो आमचो एकूच डिमांड आहा, जे पर्यंत स्ट्रक्चर डिमॉलिश जायना आमचो आवाज आमी होच चालू दवरतलो। दिल्लीच्या तख्त्या मुखार आमी आयलात न्याय मागपाक। ज्या पद्दतीन गोंया भितर इलिगल बंगलो जो हेरिटेज सायटीचेर बांदला आनी ताका गोंय राज्याचो सरकार भितरल्यान पाठिंबो दिता, आमकां खंयच्याच परिस्थितीत थंय तो बंगलो नाका। सरकार कशेंच आयकूंक सोदिना, गोंयच्या लोकांचो आवाज आयकूंक सोदिना म्हणून आमकां दिल्ली येवचें पडलें। आमचे मंत्री आमचो आवाज आयकूंक सोदिना म्हणून आमकां दिल्ली येवचें पडलें। आमचे मेंबर ऑफ पार्लमेंट आमचो आवाज आयकना म्हणून आमकां दिल्ली येवचें पडलें। सो आमी आयज आमचो मेमोरंडम आमच्या इंडियेच्या प्रायम मिनिस्टराक, प्रेसिडेंटाक आनी आमचो कल्चरल मिनिस्टर हेका सबमीट केलेलो आसा। ओल्ड गोवा which is a protected site, a heritage site,
this illegal construction, the illegal bungalow construction has been done. In last 2 years, the citizens, social activists have even gone on a hunger strike. But this heartless government, I would like to say, the BJP government is acting deaf and dumb. So everyone knows if this illegal bungalow is not been demolished, a wrong message will go to the entire world. Let me say this protected site is been recognized by the UNESCO, and the ESI Act says that no illegal bungalow or any structure can be constructed on a protected site. गोंयांत टुरिजमाचे नजरेन नवे नवे सुवातो तयार जावंक लागल्यात. तातूंत आतां बेताळ भाटीचो आस्पाव, थंयच्या तळ्याचो पुनरुद्धार करून आतां बारीक सारीक वॉटर स्पोर्ट्स सुरू केला. फाटलीं 20 वर्सां ह्या तळ्याच्या पुनरुद्धाराक थळावे यत्न करताले. टुरिस्टांक लागून थंय 2 पॅडल बोट दवरल्यात. ही तळय पयलीं सारकी चेंज जाल्ली आनी कोणूच म्हणचो ना ही तळय म्हणटकच हांवें गव्हर्मेंटा वाटेन 2002 आसून हें कितें तरी करूंक हांवें येवजिल्लें आनी जायते टेंडर जाल्ले पूण कोणूच घेवना जालो. एट लास्ट 2022 CMान आमकां आपले फायनान्सल्यान फंड दिवन आमी आज ही तळय तुमकां दिश्टी पडटा ती बरे भाशेन आनी हे तळयेंत आमी म्हटलेलें ट्युरिजम करतले म्हणटकच आमचो एक गांवचो भाव जेरन तो कोविडा वखदार घरा येयल्लो आनी बेकार आहलो म्हणटकच हांवें ताका म्हजी येवजण ताचे मुखार मांडले आनी तो रेडी जालो. ही 2 पॅडल बोट आनी तशेंच कयाक हें घेवपाक आनी आज हांव चड खुशाल हें जर्नी आडोवन आज हें आमी इनॉग्रेशन करता हिंगा. वास्को वरुणापुरी शांतीनगर रस्त्यार मोटार आनी मोटारसायकलीचो एक्सिडेंट. एकली बायल सोंपली. स्पिडीन वतले मोटारीचो मोटारसायकलीक धपको. फामील मोटारसायकलीर आशिल्ली घोव, बायल आनी पूत तिगांकय मार लागिल्लो. हॉस्पिटलांत व्हरतना आवय सोंपली. कितें जाल्यार फाटल्यान गाडयेचे आसलो किंवा गाडयेच्या फाटल्यान हांव गाडी चलयतालो. JA06E 6107 गाडी आसली आनी गाडी फुडें चलता आसतना त्या गाडयेन त्या बायलेच्या मोटरसायकलीक टक्कर दिवन ती फॅमिली सकट बायल उसळून त्या ट्रकाचेर पडली. तो ब्लू कलर ट्रक आसा नॉन पार्किंगेचेर तो लायल्लो आसा, अर्द्या रस्त्याक पार्किंग केल्लो आसा, तेजेर ती उसळून पडली. आनी हांव एक आय विटनस आहा कित्याक हांवें तें पळयलां इन्सिडंट फुडें कितें जालां तें. आनी त्या बायलेक इतली ब्लिडींग गेल्ली आसा कानांतल्यान आनी तेजी 3 भुरगीं आहा तिवूय इंजर्ड आहा. मंदिर जे आहा हांगा न्यू वाडा जंक्शन जे डायवर्जन आहा थंय खंय तरी स्पीड ब्रेकर जावपाची गरज आहा. हांव प्रशासना कडेन हेंय मागता की जे व्हेकल्स हांगा रोड सायडीन लायिल्ले आहा तेंचे खंय तरी पेट्रोलिंग जावचें. ते ब्रेकडावन आहा जावं एबंडन आहा जाल्यार ते काडून उडोवचे. आतां हे रोड हायवे ह्या हायवेंचेर जेन्ना गाडयो भायर लायता पार्किंगेक तेन्ना हे प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. कित्याक सांग 2 व्हिलर ज्यो आसात त्यो हेंकां ओवरटेक करपाक म्हणजे आपली सायड सोदपाक लागून भायर काडटा आनी फाटल्यानसून ज्यो पळय 4 व्हिलरी येतात ते फाटल्यान फुडल्यान पळयना ते स्पिडीन आसता आपल्या नशेन आसता धुंदीन. सो 2 व्हिलरीचेर पळय फाटल्यान जी मारली ती आज असो हो इन्सिडंट जाला. पेनल्टी शूटआउटाचेर बंगळुरू FCक 4-3 गोलांनी मारून ATK मोहन बागानान पयलेच फावट ISL ट्रॉफी उखल्ली. फूल टायमार गेम 2-8-2 ड्रॉ उरिल्ली. जुआन फेरांदोच्या ATK मोहन बागानात 2 गोंयकार भुरगे आशिल्ले, लिस्टन कुलास आनी ग्लेन मार्टिन्स. ते आदी FC गोवाक आशिल्ले. पेनल्टी वेळार लिस्टनान एक गोल मारलो. जैतिवंत टिमीत म्हूण दोगूय गोंयकार उमेदीर. It's an amazing feeling. I have been through this when I've been with FC Goa. I have lost, so this is a huge achievement for me as to win this trophy. So I'm really excited to have a gold in my cabinet. I'm really very happy. Coming in my hometown and winning the ISL trophy is really amazing. The fans here were really very supportive. And I'm just really very happy for this. The best moment in my life. This turn you took second penalty shootout. So how you kept your nerve calm over there? Yeah, I've been training this kind of penalty. So first of all, I was in a lot of pressure
because my season was not good. So it all depends it not depends on how you start, but it depends on how you end. So I'm really happy for that. In my mind there was only one thing. So when I go in, I need to make some changes, like get the positive energy to the team. So I think I have got that one shot, but I think I could have done better in that. Can you elaborate a little more on playing in Goa for ATK after playing for Goa? What is the difference? And winning the ISL. And winning the ISL after. I don't want to say anything about this question. I just want to say we are happy after winning this trophy. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.